बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. मोगाळ बावेळनो जेजू जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत. जेजू आयज आमकां देवाचेर पावार धरून स्वताची वाट चलूंक आमकां आपयता. पूण जायते फावटी आमी उपदेश म्हणल्यात पातकांत पडल्यात. आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी पातकांची दूख धरून सोगलीं बराबर. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हेच पासत पायगेवन सदांच आनी कुवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. गुडीबोर दोळे नापुया. आमची मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया. हे मीस हांव भिटयतां सोंपून गेल्ल्या ऑस्वर्ल्ड महावीन डिसोजा सोंपल्यार 1 वरस परता. ताका सुर्गेचें सूख आमी मागुया. तेच भाशेन सोंपून गेल्ल्या जुसे फेरांव आयच्या दिसा जल्माचो दीस समरुमतात. ग्रिटा फेर्नांदीस, क्लेटा लोरेन्सियो आनी एल्टन सिल्वेरा तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत देवा लागीं आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बाबा, प्राचीत करून पवित्र जालेली तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान बोर. भोगतीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय. तर आमची मागणी तुवें आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकदनेस्सर पादशान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात. हें खरें? आतां तुतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्यांचो, त्रिकोणांचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतले तेन्ना दोनीर पडून हांवें केल्ल्या ते मुर्तीक बोजूंक
तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका भोजनांत जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आगत्यान उडयतले. आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो. नाबुकदनेस्सरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो जळट्या उज्याच्या आगत्यांतले आमकां निवारूंक शकता, आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना, आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचें ना. ही उतरां आयकून नाबुकदनेस्सर एकदम रागवलो. शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आगतें सोदां तापयतालें त्या वोन 7 फावटी ओदीक ताणें तापोवंक लायलें. आनी आपले फौजेंतल्यान कांय जाण गोठ मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आगत्यान उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगत्यान उडयलोल्या उपरांत कांयच जावन ना म्हूण पळोवन नाबुकदनेस्सर तोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले? तांणी राजाक पोर्तिपाल केलो. खरें पातशाया, ताणें जबाब दिलो. पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. त्या उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना, आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयल्लो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी ताचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजून करचे परस आपल्योच कुडी लासून दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब जातलो. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. परतून म्हणुया. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवां व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरुबीम वयर बसलाय आनी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब. मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकोन ते सांबाळटात आनी आपले तिडायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्या आसूं. जुवां परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपणाचेर विस्वास दवरतल्या त्या चुदिवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे शीश जातल्यात आनी तुमकां सोत कळून येतलें आनी सोत
तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हणलें, आमी अब्राहमाची सोसूत आनी कोणाचेच गुलाम आनी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेसून तांकां परतीपाळ केलो. हांव तुमकां सोच सांगतां, पातक करतात तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसा. ह्या पासत पूत सोर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्राहमाची सोसूत म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिकोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापाचें आयकलां तें तुमी करतात. ताणें ताका परतीपाळ केलो. अब्राहम आमचो बाप. जेसून तांकां म्हणलें, तुमी अब्राहमाची पूत जाल्लीं जाल्यार जें अब्राहमान केलें तें तुमी करतलीं आसलीं. पूण देवान कडसून आयकलोलें सोत हांव तुमकां सांगतां. तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. ताणें तांकां म्हणलें, कामसारान आमी जल्माक येवंक नात. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेसून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जालोलो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवा ताकून उपसलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आमची सोडवणी खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. मनीस जो स्वतंत्र जियेता, मनशाची जी सोडवण जाल्या त्या मनशा मुखार फकत दोनूच वस्तू उरतात. एके सायडीन देवाचेर भावार्थ दवरता, स्वतान तो जियेता, स्वतंत्र आपलें जिवीत करता. दुसरे सुवातेर दुसरी वाट देवचाराची वाट, फोटिंगपणाची वाट, जी आमकां निसंटोणांक पावयता. आयच्या पयल्या वाचपांत दानियेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाचेर भावार्थ दवरतात आनी स्वताची वाट दानियेलाचे इश्ट आमी चलतात तें आमी पळयलां. आनी दुसरे सायडीन राजाची वाट, निसंटोणाची वाट आसा ती नाकारतात. आमी पळयता एकाच सर्वेस्परा देवाचो पोरणी पाठ करून नमस्कार करचो आनी आख्ख्या काळजान ताचो मोग करचो हें सुमूत पाळूंक दानियेलाचे इश्ट. कीर भाशेन नाबुकाडनेजार जो राजा आसलो ताणें भांगाराची मुर्ती उपसयल्ली आनी ताका भागोवंक लायिल्ले. पूण ते देवाचेर भावार्थ दवरतात आनी किरीत भाशेन ताका लागून हो नाबुकाडनेजार राजा ताचेर फोर्मोड मरणाचें ताका उच्यांत लासूंक लागता. आनी ह्या वेळार आमी पळयता कोण भाशेन हे कुशालकायेन हें पिडापीड सोंसूंक ते तयार जातात. आनी कोण भाशेन ह्या स्वताक ते गोवायकी दिता आसतना देव आपल्या आंज्यांक धाडून तांकां साल्वार करता. आनी आमी पळयता हें सोत जें राजा आनी राजकूर पळयता तें स्वता खातीर कितें भाशेन आपलें मन बदलता आनी त्याच देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता. जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. आमकां सगल्यांक स्वताचे वाटेन आमकां चलूंक आपयता. जायते फावटी आमी सोत कितें तें जाणा जावन आमी फोटिंगपणाच्या रस्त्यार आमी चल्ल्या. सोत कितें तें आमी पळयलां तरी आसतना कुड्डी कशीं आमी जियेल्या. सोत कितें तें आमी आयकलां तरी आसतना बेरी कशीं आमी रावल्या. वायटाचेर निशेध मारून सोत आमच्यान उलोवंक जातालें
तरी आसतना आमी मोनी कशी शेलां आयच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेत आसतना देवाचेर आमचो भावा धरून स्वता वाटेन आमची पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत बोड आनी कृपा आमकां मागून घेवया अशें जावं. भेटोन आमी गायन गावया. तुकाच बापा C308 पान 40 C38 पेज 44. Tuka's Baba, sorboci, pita tuka edani. Tuka's Baba, sorboci, luce se gorgashere. Noche anche, noche mai, sui calcola da così. Tu sapoi म्हज्या बाबळ्यानो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा हो योद्न तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी हो समोरूम आमी करता. तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घातलें तेच वरवीं आमच्या उत्मीक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोडवून दितना उगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सासनीक इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गींचे सूर दरबार तुजे ताय मोहिमा वाकांटात. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट व्हरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान आनी सासनीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पुरगोटुया. जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर उमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरांक ऑजवर्ल्ड माविन डिसोजा, जुजे लॉरेन्स फेरो हांची काकूट कर. ताका हे संवसारांतली तुवें आपूण वेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेले तशेंच ताचे बरोबर ते आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बुडींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी बंदून एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोनडूत, आमचो आस्कारी बागयोन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर बंदून आनी वैव तुका सासणाच्या सासना मोगाळ बाबा बिडानो देवाचेर बावार धरून स्वताचो रस्तो धरूंक कुरपा मागतना जेजूनच शिकयलें प्रार्थोन तीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायनेन पळोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उद्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चडशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. मोचे मासू कोरे खाण जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D30 पान 63 D30 पेज 63. Moje masu kore kan, tabur bore agorsa, kazatum sharanyaka, agoya ojaroka, kazatum sharanyaka, agoya ojaroka, amche रेतिरा खातीर मागणे. मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळान हो दीस 3 दिसांचो रेतीर आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासतांव. 2 दिसांक एकूच कुटुंब कशें एकठांय जावन तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक आमच्या जोण एकल्याची तशेंच आमच्या कुटुंबाची नवसोडणी करूंक आमकां फावो कर. सांगाताक जिविताची यात्रा करतना आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ, बोणवासो आनी मोग वाडय. आमच्या मदलो राग, दुस्मानकाय, दुबाव आनी झगडीं पयस करून नवो मोगा एकचाराचो समाज बांदून हाडून तुज्या आत्म्याची कृपा आमचे देंवय आनी ह्या रेतिरांतल्यान आमचे आख्खे फिरगोजेची नवसोरणी जावंक पावूंक हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बाबा, तुवें दिलोलो संस्कार आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमची पिडीस ओतम्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांनी सोर खोटेपणांतली काडून ती निर्मळ कोर आनी आमकां तुज्या आश्रयाखाल सदांच सांबाळ. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बाबळ्यानो, आयच्या दिसा कुर्साची वाट जातली. व्हडलें बाट 1, 2 आनी 3 सांजेच्या 5 वाजता. बांबडीनो फाल्यां एक व्हडलो दीस आमकां गोंयचे पवित्र सभेक फाल्यां
तेलां पवित्र करचें मीस फाल्यांच्यान आनीक एक सातोळ्यान आमी निमाणो भ्रश्टार करतले. फाल्यां आमी सगळे गोंयचे पाद्री काणकोण ते पेडणेपुऱ्यान एकठांय जातले ह्या तेलांचेर आशिर्वाद घालपाचे मिसांत वांटो घेवं. आनी थंय सगळे जमलेले पाद्री आपल्या ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक आपल्या माखणेच्या दिसाक केल्ल्यो भासावण्यो परतून करतले. 10 वरांचेर हें ओल्ड गोवा मीस जातलें. आमी मागुया सगळ्या गोंयच्या पाद्री पासत बूक करून जे फिरगोजांनी काम करतात, धर्मीक घरांनी आसात, तांकां सगल्यांक देवाची किरीत कृपा जेजूच्या काळजा सारकी यादनीक जावं. शुक्रारा दिसताना आमचो रितीर सुरू जाता. 3 दिसांचो रितीर 4 वरांचेर तेर्स करतले. तेर्सांतल्यान रितीर सुरू जातलो. 4 वरां 20 मिनटांचेर प्रेज एंड वर्शीप. 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट शुक्रार जाल्ल्यान कुर्साची वाट आमी हांगाच करतले. पावर पॉयंट प्रोग्रामांचेर रितीर दिवंक येतात ते रितीर आमकां कुर्साची वाट करूंक आदार दितले. कुर्साची वाटे उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत 1 वर आमी परम संस्काराची भोवसण करतले. म्हणटच ते 4 यादनीक आमचे बरोबर येतले. फादर हेनरी आनी ताचे बरोबर उरिल्ले ते 1 जाण हे टिमींत आसात ते वांटो घेतले. आमी सगळीं ह्या रितीरांनी वांटो घेवया, दुसऱ्यांकूय सांगुया आनी अशी आमची बरी नवसणी जावंक एकामेका पासत आमी मागुया. हांव रावता आमी सगळीं वेळ काडून ह्या 3 दिसांच्या रितीरांत आमी वांटो घेतल्या. तुमकां वाज येवची ना, कित्याक ते पावर पॉयंट प्रोग्राम करतले. पावर पॉयंटाचेर आपले टॉक ते भास दितले. टॉक्स नियाळ आमी सांगतात आयकून बू करून फामिलीची नवसणी करूंक वावुरया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुशाल जिवीत वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पापयां तूं रे निर्भाग्या शेवटाक गायन गावया. आय 22 पान 119 I 22 पेज 129.